आयतारा उसरा राती जांबोली मोल्या सेल्फ एक्सिडेंटात एकलो सोंपलो। घडणुकेत 60 वर्सां पिरायेचो थळावो राजू भटाक मरण आयलें। दुचाके वयले नियंत्रण सुटून भट अंडरग्राउंड केबलीच्या कामा खातीर मारिल्ल्या फोंडकुलात पडलो आनी आगताक सोंपलो। अंडरग्राउंड केबलिंग कामाच्या कंत्राटदाराचेर कागाळ नोंद जाल्या। 10 लाख रुपयाची लुकसाण भरपाई दिवपाक खंय कंत्राटदार तयार। काल मोल्या हांगासर एक एक्सिडेंट जालो, फेटल एक्सिडेंट। तो राजू भट म्हणटा तो मोलेच्या बाजारांतल्यान जांबोली आपल्या घरा कडेन वयतालो तेन्ना एक इलेक्ट्रिसिटी लागून हालींच जे केबलिंग करपा लागून जे फोंडकूल मारलेले त्या फोंडकुलान तेजी दुचाकी पडली आनी ताका आत्ताक मरण आयलें। हेच्या लागून गांवच्या लोकांनी आयज बोवाळ केलो मोल्या आनी कॉन्ट्रॅक्टराक उडयत धरलो, कारण जे खड्डे आहा ते निश्काळजीपणान ओपन नासलेल्या कारणान हो अपघात घडला आनी तेजी नुकसाण भरपाई ताका मेळोवन दिवपाक जाय म्हणून बरोच बोवाळ जालो। गांवचे लोक सगळे एकठांय जाले आनी त्या उपरांत पुणे पुलीस मध्यस्थी करून ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक तेन्ना थंय आपूण हाडलो आनी लोकांनी डिमांड केली की ताका 15 लाख तरी मेळपाक जाय म्हणून। पण मागीर सगळी दोगांची समजूत घालता म्हणल्यार 10 लाख कॉन्ट्रॅक्टरान दिता म्हणून अशी कबुली दिल्या उपरांत जो गांवचो जो लोक हा तो डिस्पर्स जाल्लो आसा। मोलेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।